येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकारा कडेन ना कसलोच खाजगी इंडस्ट्रीतलो एम्प्लॉयमेंट डेटा. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान विचारिल्लो प्रश्न. बाबूस सांगता अधिकाऱ्यांक करपाक लायला लिस्ट. विधानसभेत चर्चेक आयले कम्युनिटीच्या जमनींतले बेकायदेशीर वेव्हार. कागाळे उपरांत तातडीन जावची पुलीस कारवाय. मागले आपाच्या वेंजी वेगसावन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत खाजगी इंडस्ट्रीनी कितल्या जाणांक रोजगार मेळटा आनी कितले जाण बेकार आसात ताजो डेटा सरकारा कडेन नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. हे विशींचो प्रश्न मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान विचारिल्लो. ताचेर आमचे कडेन कितेंच रिकॉर्ड ना अशी कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली. संकल्प आमोणकरान रोजगार संदर्भात कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताक 3 प्रश्न विचारले. प्रायव्हेट सेक्टरांतले 2016 सावन ते आतां मेरेन कितल्या जाणांक रोजगार मेळ्ळो, कितल्या गोंयकारांक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मेळ्ळो आनी गोंयांतल्या बेकारांचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिकॉर्ड दवरता हय ताचेर खाजगी इंडस्ट्रीच्या मळावयल्या बेकारांची नोंद नाशिल्ल्याची जाप ताका दिली. The total number of employment generated in the private sector with the details from the year financial 2016 till date. O ek kasam. Secondly, the total number of Goan employed directly or on contractual basis. Give details separately of new and existing industry from the year 2016 till date. And C, whether the employment action is maintaining proper records and update of unemployed youth in the state. If so, the detail of the number of unemployed youth. Maka also answer dilala sir, there is no provision to maintain the details of Goan employed youth directly or on contractual basis under the labor legislation application. Speaker sir, आयज आमच्या गोंयांत जी इंडस्ट्रीज येता and स्पेशली इन प्रायव्हेट सेक्टर्स आणि त्या प्रायव्हेट सेक्टरान जेन्ना एक इंडस्ट्री येता आणि त्या इंडस्ट्रीच्या भितर बाबा कोण एम्प्लॉयड जाता, खंयचो आमचो गोंयकार यूथ एम्प्लॉयड जाता, हेजे द डिटेल्स जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका सांगता कित्याक हेजे भितर एक कायदो आसा, आमच्या गव्हर्मेंटाचो केल्लो कायदो आसा. हे कायद्या भितर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बाबा कितले लोक ह्या फॅक्टरीन, एक एग्जाम्पल एक फॅक्टरी आसा तेजे भितर कितले आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाला हेजो आमकां डिटेल मेळोंक जाय. सो ही जितली इंडस्ट्री सारकी गोंयान आसा आनी खंयचे लोक थंय कामाक आसा हेजे जर डिटेल जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका दिसता हे सारके सगळ्यांक विचित्र गोष्ट सद्दां हे फुड्यान येयलेली आसा. As far as that honorable member is asking for the data as far as the private industries are concerned, we have not maintained any data. But I would like to inform this August House that I have instructed basically our officers basically to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. खाजगी मळार लेगीत रोजगारी आनी बेरोजगारीची नोंद दवरची असो कायदो आसून लेगीत खाजगी क्षेत्राचो डेटा सरकारान कित्याक दवरलो ना ह्या प्रस्नाक संकल्प दसून रावलो. बाबुशाचे मजतीक मुख्यमंत्री धांवन आयलो. ऑलरेडी हांगा कायदो आसा. There is a law to make it mandatory for all the private employees to maintain and make accessible the records of all vacancies and employees hired. There are laws that made it mandatory for every employee to inform employment action of every new vacancy. शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंटच्या अंतर्गत ज्यो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा हो अवेलेबल विथ द लेबर डिपार्टमेंट आसा आणि फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या अंतर्गत जे रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या कडेन आसा. देर इज 2 डिफरंट डिपार्टमेंट्स. तिसरी गजाल तेणी जे सांगलें तेजे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ह्या डिपार्टमेंटात सगळ्या गोंयकारांक आपले अनएम्प्लॉयमेंट हे रजिस्टर्ड करपाक मेळटा आणि फर्स्ट टायम लेबर डिपार्टमेंटाचे CI बरोबर टायअप केल्या उपरांत आमी पयलेच फावटी की प्रायवेट कंपनीक डायरेक्ट पोर्टल ओपन केला सो दॅट ते इलिजिबल कॅन्डिडेट आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या ते घेवपाक शकता. आणि फाटले फावटी म्हणजे इन आवर लास्ट 10 years अशा पद्दतीन जवळपास बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी डायरेक्टली लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां कॉल केले इंटरव्यूक आणि जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हणजे एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्या फाटल्या 10 years एकाच फावटी 200-250 जाणांक तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑफर लेटरी दिल्ल्यो. आणि आयकात संकल्पाचे मजतीक धांवन आयिल्ल्या विजय सरदेसायाचे युक्तिवाद. सिप्ला गोंयकारांक घेता
काय मॅनेजराचे गांवांतल्या लोकांक भितर घेता हें थंय कळटलें आज मेरेन जायना स्पीकर सर. सो स्पीकर सर दुसरो असो आहा की भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर्ड जातात ते कित्याक जातात? आतां गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक प्रायवेट जॉबा खातीर घेनात ते कित्याक ते सांगता हांव स्पीकर सर. एक म्हजो LAQ आहा तातूंत तुमी म्हणला की 1,16,000 अनएम्प्लॉयड. प्रायवेट कितल्यांक मेळ्ळे 1,740 49 1749. स्पीकर सर 1,16,000 इतले जॉब मेळ्ळे म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर तो कित्याक जाता? तो जाता गव्हर्मेंट नोकरी घेवपाक. हे जो प्रायवेट नोकरी ताका मेळटा तो सांगत ना, तो येता आनी ताकाच मेळटा, ते गोंयकाराक मेळना. हाजे खातीर आमी तें बील मूव केलें. बील कितें मूव केलें? प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें 80% गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें प्रायवेट सेक्टरान म्हणून. तुमी तें बिलूच हाडूंक ना. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान संदीप कामोलकार. आयज वास्को एक दुचाकी चालक ATMांत गेल्या वेळार ताच्या दुचाकीक उजो लागपाची घडणूक घडली. ताचे परस चड धपको दिवपी गजाल म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाक फोनूच लागना जालो. दुचाकीचो मालक ATMांत गेला आसतना दुचाकींतल्यान धुंवर येवपाक लागलो आनी उपरांत उज्यान पेट घेतलो अशी म्हायती दुचाकीच्या धनयान दिली. उज्याचें कारण अजून कळूंक ना. ताचे परस चड चिंतेची गजाल म्हटल्यार फायर स्टेशनाच्यो फोन लायनी बंद आशिल्ल्यान थळाव्या उजो पालोवपी दळाची सेवा वेळार पावली ना. अशा आपतकालीन सेवांक मोबायल फोन दिवचो जाल्यारच तांकां संपर्क करपाक मेळटलो अशें थळाव्यांनी मागलां. तशेंच वास्कोक सगळ्यांत लागीं उजो पालोवपी दळ दाबोळे आशिल्ल्यान खास करून वर्सुकी सप्तक लागीं पावलां तेन्ना उजो पालोवपी एक गाडी शारांत दवरची अशेंय लोक मागतात. हांगा येयलो मरे आनी मातशें बँकेन मातशें गेलो. बँकेन गेलो आनी बँकेन भायर येता म्हणटकूच गाडयेक धुंवर येवपाक लागलो. फुडल्यान मागीर ती हांव धुंवर येता म्हणटा मातशी गाडी फुडें काडली म्हणटी गाडी बी भायसाडी हाडली आनी हांगा फुडें पार्क केली. फुडें पार्क बी केली. उजो पेटलो. बायकाक तो ATMांतल्यान पयशे विड्रॉ करपाक गेल्लो आनी भायर येता म्हटल्यार खंय तरी उजो लागलो. असो उजो लागलो की हांगासर सगळ्यो गाडयो पार्किंग आसल्यो लायनीन आनी ती टच जालो. व्हडलो उजो लागलो आनी म्हाका खंय तरी दिसलें की फायर ब्रिगेडीक आपोवचें. जेन्ना लोकांनी फायर ब्रिगेड आपयलें फायर ब्रिगेडीचो नंबर सर्विसेन ना, आउट ऑफ हें येवपाक लागलो, आउट ऑफ सर्वीस. हांव रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी तो लँडलायन सारकी करची ना जाल्यार एक मोबायल घेवन तरी खंय तरी लोकांची सेवे खातीर ठेवचो. आनी तितलेंच न्हू की ती फायर ब्रिगेड सद्या दाबोली शिफ्ट जाला आनी वास्कोन गरज आसा फायर ब्रिगेडीची. फायर स्टेशन आहा थंय सायडीक खंय तरी गाडी पार्क करून दिवची. हांगासर 5-6 पेट्रोल पंप आहा आनी आतां सप्तकूय लागीं आसा आनी तेका कारणां लागून म्हाका दिसता खंय तरी फायर ब्रिगेड हांगा हाडून ठेवपाची. आनी नेक्स्ट टायम अशें जावंक जायना तेका लागून खंय तरी लँडलायन आनी मोबायल तेंच्यांनी सारको ऑर्डरीन ठेवपाचो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज विधानसभेत कम्युनिटीच्या जमनींतल्या बेकायदेशीर वेव्हारांचेर नेटान चर्चा जाली. आपाचो आमदार वेन्झी विएगसान कम्युनिटीच्या जाग्यावयल्या अतिक्रमणाचेर वकील व अध्यक्षांनी कागाळी केल्या उपरांत तातडीन पोलीस कारवाय करची अशें मागलें. मात कम्युनिदादांनी गैरवेव्हार चल्ला असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. कम्युनिदादांच्या जमनींतल्या अतिक्रमणाचेर पुलीस कसलीच कारवाय करनात असो आरोप वेन्झीन केलो. अशी दुरुस्ती जावची जातूंत पुलिसांक वकील वा अध्यक्षाचे कागाळे उपरांत अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवायेचे अधिकार दिवचे. मात अशे अधिकार फकत उपजिल्लो अधिकाऱ्याकच आसतात अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री आंतासियो बाबूश मोन्सेरातान दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान चर्चे मजगती हस्तक्षेप करत सांगले अशा बेकायदेशीर गजालींनी कितल्योश्योच कम्युनिदाद समित्यो स्वता वांटेकार आसात आनी खंयच्याच गटान कसलीच कागाळ केल्ली ना. फकत गांवकार आनी पंचायतींनीच कागाळी केल्यात. Police should be given this power that the attorney and president of the respective Kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate a goods confiscate करपा जाय, demolition illegalities जे जाता ते करपा जाय, तांकां power दिवपा जाय. So power to be given to the attorney and the president so that the cops come and they do justice over there. As far as the encroachments are concerned, it is basically the property of the comunidades.
It is they are the people actually who should look out for any encroachment. And if at all there is encroachment, there are other agencies which they have got to approach. Say suppose if they have got to go to the local bodies, the panchayat, or go to the deputy collector or the other agencies as far as to take any action. मॅक्झिमम तूं जर गोंयच्यान काडून पळयत न्ही रे जाल्यार कोमुदातीची कमिटी आहा पळय न्ही हांच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा हेंच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला तो दिल्लो आसा कोणी तरी लेटर दिल्लें आसा कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्लें तांच्यांनीच लेटर दिल्लें आसा आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे कोमुदातीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता 10% 90% कोणूच कोमुदातीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून कोणी तरी 10% एखादो दुसरो आसतलो गांवांतले लोक किंवा पंचायत करता म्हणजे थंयसर आमचो ग्रावंड आसलो तो ग्रावंड हाडयलो तेच्यानी ग्रावंडाचेर प्लॉट केले म्हणटा तूं काडून पळय तेजे कडेन कंप्लेनी येयल्ल्या त्यो मुद्दामून काडून पळय आमकां तेंच म्हणणें आसा आनी ताकाच लागून परत एकदां म्हणजे मिनिस्ट्रान इनिशिएटीव्ह घेवन कोमुदातीच्या सगळ्यांक जे गांवकार आसता पळय न्ही कोमुदातीचे तांकां विश्वासान घेवन सरकाराक जेन्ना जागा जायी एखादी पंचायत बिल्डींग बांदपाक आसतली एखादो कम्युनिटी हॉल बांदपाक जाय आसतलो एखादी तांकां शेड गार्बेज शेड बांदपाक जाय आसतली कम्युनिटी सेंटर बांदपाक जाय आसतलें किंवा गव्हर्मेंटाचो एखादो प्रोजेक्ट करपाक जाय आसतलो गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंड जाय आसतलो अशें जे कम्युनिटी खातीर त्या विलेजींतल्या लोकां खातीर 90% कंप्लेनी येयना 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता 10% 90% कोणूच कोमुदातीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून कोणी तरी 10% एखादो दुसरो आसतलो गांवांतले लोक किंवा पंचायत करता बाणावली कोमुनिदादी जमनींतल्या अतिक्रमणाची यादी दियात बेगोबेग ती मोडटले अशें मुख्यमंत्र्यान आपाचो आमदार वेंझी वेगशाक सांगले मात एक प्रतिक्रिया पाळपाक जाय अशें सांगून बाबुशान आडमेळी हाडली मात उपरांत मुख्यमंत्र्यान वेंझीक उतर दिलें तांणी कागाळ केल्या उपरांत फाल्यांच्यान बांदकामां मोडपाची प्रक्रिया सुरू जातली टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पसून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेल ना Honorable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process basically to take action. We cannot directly take action. तूं आजूच कंप्लेन दिया तूं अटर्नी तुज्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या ती आयच्या आयज कंप्लेन दी प्रोसेस फॉलो कर फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आनी उरलेले डेमोलिश कर चल सोमतें डेमोलिश कर गोवा 365 खातीर पर्वरेशान समीप नार्वेकार काल वेळसांवां बेकायदेशीर नुस्तेमारी घडणूक उजवाडाक आयल्या उपरांत ऑल गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशनान आयज आपतकालीन बसका आपयली एक तर पारंपारीक नुस्तेमारांक दर्यांत वचपाक आडावचें वा फक्त जुलय ऑगस्टांत मेळपी हंगामी सोलर प्रावन्साचो फायदो सगळ्या बोट धन्यांक नुस्तेमारी मंत्रालयान मेळोवन दिवचो अशें तांणी मागलां नुस्तेमारी खात्याचे डबल स्टँडर्ड असो आरोप करून निर्णय घेतना सरकारान सगळ्या भागधारकांचो विचार करचो अशें ट्रॉलर मालकांनी मागलां काल धरिल्ल्या पारंपारीक नुस्तेमारांक फकत दंड भरपाक सांगिल्लें अशें एजिटेटेड बोटींचे धनी म्हणटात फकत पारंपारीक नुस्तेमारांकच सोलार प्रावन्स धरपाक भायर सरपाक कित्याक परवानगी दिवची ट्रॉलर धन्याक सगळ्या दुरुस्ती कामांचो भार घेवचो पडटा आनी ताचे बदला कसलेच येणावळीचो फायदो मेळना असो दावो बोट मालक संघटनेन केला आयकात आणि एक मिटिंगेत डिसिजन झाले की आम्ही सगळे जोरी तर आयज जोरी तर या खासलकारांनी जर तर कायदो मोडला जरी तर मिनी बर्सिंग घेऊन भायर गेल्या नंतर सुगट मारल्या जाल्यार आमी धाकटे बोटकार कित्याक वयचेलो नाका सारखे आयज आमी ह्यो ट्रॉलिंग करपी आमच्यो बोट्यो आमचे भाव आयज भरपूर त्रासान पडलेले आयज जेन्ना हे सोलार सुंगट जेन्ना तर येता एवरी सीजन एंड दॅट इज ओन्ली फॉर अ टायम बी थोड्या टायमार येता आनी मागीर ते हुंयच्या ओशनांत हुंय वयता आनी हुंयच्या इस्टेटान वयता ते कोणाक कांय खबर ना म्हणटकच हे दाखयत दिता सोलार सुंगट म्हणटा ते टायमाचेर मारूं जाय आनी आयज हे दुसरे बोटकार आमचे दुसरे भाव हे सोलार सुंगट मागता म्हणून आयज आमचे सगळे धाकटे ट्रॉलिंग करपी भाव चावल्ले आयज जो खासलकारांचो कोण एक भावान एक बायट दिला तो हांवें आयकला
पूण तो कितें म्हणटा हे सोलार सुंगट जेन्ना येता तेन्ना हे पावसा हितून तुफान जावन हे सोलार सुंगट येता आनी मागीर दर्यो थंड जालो काय ना हे सुंगट दुसरे कडेन खूंय वयता आनी कितें वयता तें काळाक कांय खबर आसना. सो तेका लागून सारकें तेजे खासदारकाराचे की आमी हे टायमाचेर सुंगट मारप पूण सुंगट मारप एकल्यानूच मारप प्रश्न हो. आमच्या धाकटे ट्रॉलिंग करपी भाव तेणी कितें मारप ना ते कितें उपाशी मारप जाल्यार जेन्नाय स्टेक होल्डर आमी दर्यान काम करपी सगळ्यांनी मारूं जाय आनी सगळ्यांक मेळपा जाय. डायरेक्टराक मेळपाचें आमी वचोन फिशरी मिनिस्टराक मेळपाचें आनी ह्या मिनिस्टराक मेळून आमची परिस्थिती सांगपाची. ही पयलीच न्हू ही आमी वर्सान वर्स हेच रिक्वेस्ट करता एवरी टायम रिटर्न दिताच. सो तेका लागून आमची हंबल रिक्वेस्ट जेन्ना असली गोंयांनी डिसिजन घेता तेन्ना आमच्या बोटकारांक एका सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेवन हे डिसिजन करता. हांव पयलींचो ते सांगूंक कोत्ता आमी धाकटे बोटकार 1 तारखेर तर आमी रावले जाल्यार म्हाका दिसना आमकां कितें मेवतलें म्हूण आनी सगळे हे सुंगटाचे आशेन आसताय. रीण काडून आमी आतां धंदो रेडी कोत्ताय पळय आतां ऑलमोस्ट रेडी जाला आनी 1 तारखेर तर आमी गेले आनी कांय आमकां मेवना. ते जावाचे पयशे पासून आमकां फारीक करूंक मेवचे ना. म्हाजें म्हणणें कितें डायरेक्ट फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन हांव म्हणूंक कोत्ता की डबल स्टँडर्ड करनाकाय आमकांय तितून घे तेंचे बारे घे ते तर वयताय भायर मारताय आमकांय चान्स दी आमकांय वचूं भायर आमकांय मागीर हो इतलोच टायम आमकां मेवता मारपाक हे सुंगट तर मागीर तेणी सांगलें ते प्रमाणे तितले टायमार ते मारूं जाय जाल्यार आमकांय चान्स दिया न्हू. आमी धाकटे बोटकारांची परिस्थिती फिशरी डिपार्टमेंटान येवन चोवचें पयसो ते रिपेरींग करचे पडटा डॉको आमकां सारको ना तेजेर आमकां प्रॉब्लम जाता आनी तेज्या वयर आमकां तो रीण काडून हें आतां हें केलां आनी तें सुंगट तर आमकां मेवना आनी जाल्यार आमी कितें करतले तेजेर ते एलिगेशन घालताय की आमी इल्लीगल आमी हिंगा हाडीन व्हरताय हें कोत्ताय तें कोत्ताय म्हणटाय ते सारकें आय तेणी इल्लीगल करचें आनी पोट भरचें आमी करचें न्हू आमी कित्याक गोंयची न्हू. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरोमा आले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पोरण्या परंपरेचो एक भाग म्हूण बाणावले होली ट्रिनिटी इगर्जीचो पॅरिश पाद्री फादर एंथनी रॉड्रिगसान नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावचे आदीं पारंपारीक नुस्तेमारांच्या बोटीक आनी उपकरणांक बेसांव घालें. युग पुर्विल्ले परंपरेची तोखणाय करतना भायल्या नुस्तेकारांक प्रोत्साहन दिनासतना थळाव्या नुस्तेकारांक ही परंपरा जिवी दवरपाक सरकारान मजत करची बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी मागलां. आयकयात. बाणावलेच्या नुस्तेकार खारवी भावानो आनी तशेंच हो म्हजो निरोप आमचे सोमेस गोंयकार जे खारवी आसात नुस्तेकार आसात बुटकार आसात आनीक पातकार आसात रांपोणकार आसात तांकां हो धंदो पयले सुवातेर पारंपारीक ट्रेडिशनल आयज आनी कालचो न्हय पण जायतो आदलो शेंगडे आदी हो सुरू जाल्लो आनी आमचो सोमदीर दर्या म्हणजे एक व्हडली गिरेस्तकाय देवाची. ह्या सोमदिरान आमी वावर धंदो करून आमच्या फॅमिलीचें उदारपासन करता पोट भरता. ह्या सोमदिरांतली गिरेस्तकाय नुस्तें काय बरें आमकां दादोशी करता आनी आयज आमच्या गोंयांत आमी गोंयकार भाव नुस्तें खावपी आमी दादोशी जाता दुसरे आमचे लोक हांगासर येवन दादोशी जातात. ही आमची गिरेस्तकाय देवाची आमकां आनी हातूंत आमी पोट भरता वावर करता. हे आमचे भाव सगळे हांगासर आसात काय बरो तांचो वावर आनीक ह्या वावर आमचो पारंपारीक जो आसा करूंक आयज जायते आमी उणे जाल्यात. आयज कितले आमचे भाव गोंयकार भायर गेल्यात परदेसान पोट भरूंक आनीक आमचे नुस्तेकार खारवी सुद्दां उणे जाल्यात भायर गेल्यात आनी कांयचे थोडेशे आसात हो वावर धंदो सांबाळटात पारंपारीक. थोडो हांव तुमकां पयले सुवातेर हो वावर तुमी आदलो आमगेल्या पुर्वजांचो सांबाळटात अजून चालू दवरतात तुमकां हांव परबी दिता आनी देवान तुमचेर जायतो आशिर्वाद घालून तुमकां बरी भलायकी आनी हो वावर करतना तुमचो वावर बरो फुलवून जावन हांव देवा लागीं मागता. हे व्हड बोटकार नाय टॉलरकार हेंगे सारखे व्हड रांपोण देव आनी आमगे रांपोण तेंचे बरो येद्यो जाताय सो आमकां आनी मागीर जोडूं मेळना. तेका लागून एक 5 दीस वचोन ओरोस बोजून हावपा आम 5 दीस पयलो वयताले
सो तेंय काल आमगे फिशरी मिनिस्टरान ऑर्डर दिन फिशरी डिपार्टमेंटा मनीस येवन तेंक फायन तेंगे बोट्यो आनी तेंगे मोटर बी वयल्याय म्हूण आयकिलो आमकां खबर ना. सो आम फिशरी मिनिस्टराक मागताय कितें डिसिजन घेतलें तूं सारकें घे. तूं ह्यात आमगे बारीक फिशरमॅना बॉन्ड उडयले पूण आख्या सिजन तुवें सारकें करून दिचें कायद्या प्रमाणे. मालपोळट्यो बी बोट येताय त्यो बी आम केपाड कोता येवपाना. तूं ऑलरेडी कायद्यान गेला शाबासकी तुका. पूण आख्खो ओरोस पळोवन आमकां हारिया कायदो करून दिच म्हूण आम रावताय. मडगांवच्या एका थेटरा भायर दवरिल्ले बसींत एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. बसींतल्यान घाणी येतात अश्यो कागाळी आयल्या उपरांत चवकशे खातीर पुलिसांक आपयले. ही कूड सामकी कुसपाक पाविल्ली. तशेंच बसींत अडखून उरिल्ली, जाका लागून उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक हाडून ही कूड काडची पडली. मरणाचें कारण अजून कळूंक ना. राज्यांतल्या रस्त्यात वाहनांचो प्रश्न MMC आनी RTOन हाताळचो अशें थळावे मागतात. अशेच तरेची घडणूक कांय सप्तकां आदीं मडगांवांत घडिल्ली. पोटा भोंवतणी चाकू मारून जखमी जाल्ल्या मनशाची कूड ट्रकांतल्यान मेळ्ळी. आतां सोडून गेल्ले बशी भितर आनीक एक कूड सांपडल्या. रस्त्यार सोडिल्ल्यो गाडयो अशे तरेन रस्त्यार कशीक उरच्यो नात हाची खात्री सरकारान करपाची गरजेचें अशें कावन्सिलर कामिलो बेरोटन सांगलें. आयकात. ओल्ड बस आनी अबांडन बस ते बसीन कोण आहा म्हणून पुलीस आहा वास मारता म्हणून तेणें सांगलां. आनी पुलिसान आमकां सांगलां कितें ती ट्रॅप जाल्ली आहा बॉडी आतां काडूंक जाय नियर नानोटेल मोहिदीन पेट्रोल पंपा कडेन. सो इमिजिएटली आमी आयले आनी भितर गेल्यार ती सारकी कीड पडला ताका. एक वचन कितें केलें वासान थिंगा रावंक जायना तें बरें आहा म्हणल्यार आमी तें सीट कातरलां. तेज्या लागीं सीट कातरलां. सीट कातरून तरी आसतना ताका मातशें हें जाता आडकूर जाता. एक सिटार दुसरें ताका प्लेट आहा ते प्लेटीक तेजो आतां मातशें लागला कुसला तेजो मोठ जाला आनी ताका लागलो हातो सुद्दां कुसोन हें जाल्लो आहा. सो ताका लागून आतां दुसरें तें काट करपाचें तें हें हाडलां तें आमचें प्रोसेस चालू आहा. अजून बॉडी काडूंक ना मागीर काडटले. कटिंग चालू आसता चालू आहा ऑलरेडी सीट बीट काट केल्लें आहा. मातशें एक प्लेटी लागून कडेन उरलोलें तें आतां चालू आहा. रावपाक खुबशें आमकां कारण आहा. आज आमची म्युनिसिपालिटी जावं RTO ऑफिस हेंच्यांनी एक निर्णय घेवपाक जायो की आमची पोन्नी गाडी जे मोडून पडिल्ली आहा ती गाडयान कितले इन्सिडेंट जाता कितलेच इन्सिडेंट जाता. सो हेजेर म्हाका दिसता सायडीक पार्क करून दवरचे न्हू म्हणटात. स्क्रॅप जावं सायडीन पार्क करून ते कितली वर्स उरता आनी तितून कसले इन्सिडेंट जावपाक शकता. कोणाक कांय कळना. कोणाक मर्डर केली कितें कांय कळना. आमकांय खबर ना मर्डर जाला काय भितर मरून कसो आसलो तो खबर ना. सस्पेक्ट अजून कांय कळना. पूण वास येता लोकांक इतले त्रास जाल्या. जी गाडी आहा ती डिपार्टमेंट तांकां इन्चार्ज करपा जाय. कसली गाडी वाटेर पडपा जायना. ती मोडिल्ली आहा ती असली स्क्रॅप जाल्ली आहा ती काडून खंय तरी दिवपा जाय स्क्रॅपा दिवपा जाय. असली आमकां हें जावं पुलिसांक जावं फायर ब्रिगेडाक त्रास जाता असली जावपा जायना. ही ऑथॉरिटीन आमचे कारवाय घेवपा जाय आनी आमच्या गव्हर्मेंटान हाचेर लक्ष घालपा जाय. जे स्क्रॅपा गाडी आहा जे स्क्रॅपा गाडी आहा ती ताबडतोब स्क्रॅप करून उडोवपा जाय. कोणाक विकून उडोवपा जाय ना ते मेल्ट करून उडोवपा जाय. नाजाल्यार असली मुखार खुबशा लोकांक त्रास जातले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. येता त्या सप्तकांत भारतीय ऑलिंपिक समितीच्यो वेंचणुको घेवपाक अपेस आयलें जाल्यार भारताच्या प्रशासकीय समितीक निलंबीत करतले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन शिटकावणी दिल्या. IOAचो मुखेली नरंदीत बात्राच्या राजिनाम्या उपरांत ही गजाल मुखार आयल्या. IOAची वेंचणूक फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत जावपा आशिल्ली. पूण वेंचणूक प्रक्रियेंत सुरू आशिल्ल्या सुदारणांक लागून ती वेळापत्रका प्रमाण जावपाक पावली ना. फाटल्या डिसेंबरांत भारतीय ऑलिंपिक समितीन 6 वांगड्यांची समिती स्थापन करून ती राष्ट्रीय खेळा संहिते कडेन सुसंगत जावची हे खातीर वेंचणूक घेवचे आदीं घटनेंत करपाच्या सुदारणांची चवकशी केली. मात ह्याच वर्सा मे म्हयन्यांत दिल्ली हायकोर्टान हॉकी इंडियांतले आजीवन वांगडी हे पद रद्द केल्या उपरांत नरिंदर बात्राक IOAच्या मुखेलपदा वयल्यान कुशीक काडलो. बत्रान उपरांत अधिकृतपणान IOAच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत पावसान मातसो विसव घेतला आसलो तरी 24वेर आकांताचो पावस पडटलो. फुडल्या सप्तकांत नेटाचो पावस आनी थंड हवामान अणभवपाक मेळटलें. तो मेरेन लोकांक वत आनी हलको पावस पळोवपाक मेळटलो. जाल्यार आयचे चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज कांय वाठारांनी मातसोसो पावस पडटलो. अकस्मात झडपी पावसाक लागून प्रवास करतल्यांक फावो ती काळजी घेवची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. पूण 23 मेरेन राज्यांत दर्यादेग वाठारांत व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी दिल्या.
24 वेर व्हडलो पावस, आयज बारीक पावस. चडवत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 22-23 वेर व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.